नमस्कार अनुपमा भट शेड्रसा कुकिंग चॅनल पुरा जना काही स्वागत. वाळी म्हणतो पळयाचे आमगेलो वत सूर जाले शाक सूर जालो शाक सूर जाल कुडले वाळीक भारी इष्ट स्प्रेड जावत फुल्ल मंटवारी थोडी थोडी इजत वाळी कितले हुनसाण चढता तितले वाळीचे ग्रोथ चड जाता. त्या वाळीक शाक म्हळ्यार भारी चड इष्ट ताका. आता वाळी बर जाल्या आता वाळीनी एक असं म्हणकळ की अरबी म्हणटा पळय चाळवा मंडे म्हणटाचे आमी पत्रड्या पानाचे पंदाजावचे एक गेड्डे ताजे एक स्पेशल रंदय करूया आमी. फस्ट आळवा मंड सोल काण शिंदून घेतलो डोड पोड काणू वाळी देंटा पळयाची ना लायक तर नी आसा ताजे नार काणू देंट शिंदून घेतलो आनी पाल्लो तशीची पाल्लोय सेपरेट शिंदून घेतले. वाळ्यानी पाल्लो सेपरेट दवरका फस्ट धुवनूची शिंदून घेवका वाळी केदनाय शिंदून धुल्ल्यार ताका बोळ येता लोळशें येता त्या देखून वाळी केदनाय फस्ट आमकां धुवचें आशिल्लें धुवन मागीर शिंदून घेतलें. आतां हांव शिजयता हांव कसं करता म्हळ्यार ते आळवा मंड्या पिससाचे चिक्की व्हड फोड शिंदूका आनी वाळी दंटो कुकरा भितर शिजयता. ते कुकरा सीट भितर हांव केदनाय वाळी शिजयतना वाळी पाल्लो देंट्या वट्ट कुकरा घालूना पाल्लो सेपरेट शिजोवचें. एक 4-5 मिनिट भितर ओग्गी शिजून येता तर नो पाल्लो न्हू मागीर गरकडची वाळी ते देखून हांव पाल्लांक सेपरेट थोडे उदक घालून पाल्लांक विंगड शिजयता. ते हें आळवा मंड्यांनी वाळी देंटो कुकरा भितर दवरला ते मोवाळ जावन शिजून येता. ते कुकरा दवरल्यार सीट काडल्यार 2 सीट काडटनी ऑफ करून सोडता. तितलो म्हणटना हांगा पाल्लो लायक शिजून येयलो पळय लायक सॉफ्ट जावन शिजून येयलो कलर चेंज जाले. आतां आमगेलो वाळी पाल्लो शिजलो हांगा. आतां हे रंदयें नांव सांग न्ही न्हू तुमकां हांवें हे रंदयें नांव वाळ आनी आळवा मंडे घालून सासम म्हूण सांगचें हाका. आतां पळय आतां शिजयलेले ते वाळी देंटो आनी ते आळवा मंडे ते शिजयलेले पाल्लां भितर घाल्ले आनी हाका मीठ घाल्लें. आतां एक मासोल करूं आसा का हांव हांगा हे पाल्लो शिजू भितर इतली सोय कांतून दवरल्या हांगा. आतां पण हांव दवरलो काणी दायेन चळत आसा त्या म्हळ्यार आळवा मंडे वीरना तशें आळवा मंडे सॉफ्ट जातना शिजून जातना ताका एक दवल घालून गरा गुंडायल कुडले ते पुरा वीरन वता. आतां पळय मसलाक हांव एक वेळा सोय ही रंदय मिडियम मस्त तिखनय बेंदिशी जाल्यार आमटा तितलें सुरबूस न्हय मिडियम चण्यांक अशी न्ही आसा पळय तशी एक वेळा सोय 2-3 बॅडगी मिरसांग एक 3-4 गांवची मिरसांग आनी चिंचांब थोडेची केदनाय वाळीक चिंचांब घालतना चिक्की उणी घालका वरलेल्या कंपेर केला. इत्या म्हळ्यार वाळीक स्वताची एक आमशे ताका एक चिक्केल मायल्ड आमसाण आसता. आमी चड चिंचांब घाल कुडले ती रंदय आमशी जावची चान्स आसा ते देखून आमी नित्या घालचे पयशी एक चूर उणें घालका वाळी रंदय करतना. आतां पळय मासोल लायक करून न्हयून जेवका म्हणना चण्यांक अशी मासोल करच्यो आनी तो आमी आतां ताका मीठ आनी लागून लायक जाला ते देंटो पान आळवा मंडे पुरो लायक मेळ न्हयला. आतां ताका मासोलूय घालता आनी लायक करून मिक्स करून घेता. हे रंदयें नांव सांगलो तुमकां आळवा मंड्यांनी वाळी घालून सासम म्हूण हे कसं कॉम्बिनेशन आबा म्हळ्यार तुमी एक पण करून पळयाची. ते आळवा मंड्याक आनी ते वाळीक ते ओट्टू मिक्स शिजून येतना एक भारी नमने एक पोरंबोळ ताका एक डिफरंट नमनेचे एक टेस्ट येता ताका. पळय आमगेलो रंदय खतखत आयली हाका सिंपल एक पडना लायक खतखत येवं हांगा हाका आमी तांदूळ आनी वट्टीतन घालनी आळावण त्या म्हळ्यार आळवा मंडे घाला देखून ती रंदय न्हिवन जातरी दाट जाता. आतां बरी सासम मात्र पडनाका लायक 1 चमचे सासम नारलेल्या तेलां भितर पटपट आयल्यानी घाले करबेव घालूं ना उडगास दवरा बरी सासम मात पडना घालचें आनी धांकून दवरचें भारी लायक जाता जेवच्याक. तुमी पुरो जेवन करून पळयाची हुना शिकता रे हे वाळी सासम घालून जेवच्याक आहा भारी लायक जाता. करून जाता तर कशी जालां म्हूण सांगायची. सगळ्यांक धन्यवाद.